आयज आमच्या देवळान चोरी जाल्ली आसा तेन्ना आमचो एक केअरटेकर म्हणून संजीव दाबोलकर म्हणून पळोवपाक आसता सगळे देवस्थान तेन्ना तांचे नजरेक हे लॉकाचे हेचेर नजर गेली दाराचेर पळय जाल्यार लॉक ना आनी म्हाका फोन केलो म्हापसा दुकानाचेर आनी सांगलें की लॉक करूंक ना ऑफिसाक तेन्ना हांवें हेका खजिनदाराक फोन केलो रघुवीर गोंयकार आनी ताका सकयल धाडलो देवळान वच आनी पळय कितें जालां पळय तशेंच सेक्रेटरीक फोन केलो आनी देवळान वचून पळयात कितें जालां पळय तें लॉक कोणी लॉक ना ऑफिसाक तेन्ना ते येयले पळय जाल्यार लॉकाची ही कापलेली आसा कापल्या नंतर मागीर पुलिशेक हे कंप्लेन केली आमी पुलीस येवन मागीर सगळी ही केली हांगा इन्क्वायरी केली पळयल्यार आमची आतां लॉकरान एक मूर्ती आसली रामाची अबावट 60,000 आनी रामाची प्लस एक मुकूट आमकां दिवकार म्हणून मोहन दिवकार म्हणून तेणी डोनेट केल्लो तो अबावट 5 lakhs आसलो तो म्हणून आमची जवळ जवळ 6 लाखाची सुमार हांगा चोरी जाल्ली आसा आनी कॅश 20,000 आसतले 15,500 रुपया कॅश टोटल कितले अबावट 6 lakhs CCTV आमी म्हणजे टोटल 8 कॅमेरा आहा हांगा आनी CCTVचेर ते 146 जेन्ना 130 पुलीस येता सायन मारता आनी वयता मागीर तेच्या उपरांत एकलो ते सिडीओ वरसून देंवता फुटेज आहा ऑलरेडी तुमचे कडेन तेची आनी डायरेक्ट ते ऑफिसानूच येता म्हणजे ना फंडाबिटी घातलाय ना आमचो ते सायडीक हें आहा ते सायडीक फंडाबिटी तिका घातलाय ना हिका घातलाय ना डायरेक्ट ऑफिसान येता आनी ऑफिसाचें लॉक तोडटा आनी भितर जे कितें ऑर्नामेंट येयला ते ऑलरेडी आमच्या अध्यक्षान सांगलेलें आसा म्हणजे CCTV ल्हान सुद्दां कितें उपयोग जालो ना आतां जर ही चोरी धरली न्हू नाल्यार आमकां एक सॅटिस्फाय जातलें आमी की CCTV ल्हान कितें तरी फायदो जाला म्हणून